केंद्रीय मंत्री बाब अमित शाह ने सांगले कि हमें मुफ्त में देने वाली सरकार नहीं चाहिए। आता म्हाका तांकां एक प्रश्न विचारीन दिसता की जेन्ना आमी गोंयान केजरीवाल मॉडेल हाडून पळयतात तेतून भितर तेणें सांगले की गोंयान जर आम आदमी पार्टी सरकार आयली जायत जाल्यार आमी 300 युनिट पर्यंत लायट लोकांक फ्री दितले म्हणून, आणि त्याच बरोबर आमी सर्वसामान्य जनतेक उदकय फ्री दितले म्हणून। आता हे आमच्या एक दोन घोशणा जाल्ल्यो। एक घोशणा जी आसा ती उदक फ्री दिवपाची घोशणा आशिल्ली। जर हे फ्री दिवंक मेळना जाल्यार ह्या सरकारान आमकां भिवून तांकां लोकांक 16,000 लिटर फ्री दिवपाक कित्याक डिक्लेअर केले। हेजो अर्थूच असा की आम आदमी पार्टीच्या भयान तेणे हे काम केल्लें आसा। ते जेन्ना उलयत आसतना तेणे आम आदमी पार्टीचे सडकून टिका केली। तांकां म्हाका विचारीन दिसता की गोंयान अनेक ज्वलंत प्रश्न आसात। एक असा मायनेगाचो प्रश्न आसा, दुसरो आसा गोंयान म्हारगाय जी इतली वाडल्या। आयज पेट्रोल 100 क्रॉस जालो आसा, डिझल 100 तेकले कडेन आसा, बाकी सगळे वस्तू जे आसा जीवनावश्यक वस्तू ह्योय म्हारग जाल्ल्या। अशा विशयाचेर ते उलयले ना। गोंयचे तमाम रस्त्यांक आतां व्हडले व्हडले खड्डे पडले कडेन आसा, तितून एक्सिडेंट जाता, लोकांची जिवीत हानी जाता, त्या संदर्भात तेणे कांय उलयले ना। आणि तरुण जे इतले गोंयान बेकार आसात, ह्या बेकार तरुणा अथवा तरुणी खातीर आमी कितें उपाय योजना घेतले ह्या संदर्भात बाबा अमित शाह कांयच उलयले ना। माननीय अरविंद केजरीवाल जी एक बरे पद्धतीन करतात। तेणे दिल्ले उतर आपण 200 युनिट दिल्लीवाल्याक लायट फ्री दितले म्हणून ते तेणे पूर्ण करून दाखयले। तेणे ते 20,000 लिटर उदक लोकांक मोफत दितात तेही पूर्ण करून दाखयले। महिला खातीर मोफत बस प्रवास आसा तोही तेणे करून दाखयले। त्याच बरोबर हायस्कुलाचो दर्जो, हॉस्पिटलाचो दर्जो हो एक असो उच्च प्रतीचे काम तेणे थंय दिल्लीक केल्ले आसा। आणि आमचे बजेट जे आसा ते बजेटांतल्यान हे सगळे दिवपाक मेळटा, पूण हे करपाचे हे सरकाराची इच्छा ना। आणि म्हणून आमकां वायट दिसता की अनेक जे प्रश्न आसा त्या प्रश्नाक बगल दिवन आमचे बाब केंद्रीय मंत्री अमित शाहान आपा संदर्भान वायट उलयले, हे बरोबर न्ही। त्यांनी त्यांचे काम करूनी आमी आमचे काम करतले। जनता हे खेपे आम आदमी पार्टीच्या फाटल्यान रावतले, हितून तिडमात्र दुबाव ना।